स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रोतेजन हो, आज तुम सगळ्यांक गोतो सामका आज गीता जयंती आसा बरोबर। गीता जयंती आज तर ताच खातीर आमी गीतेचे स्तवनाचे एक श्लोक म्हणया आणि गीतेच सार केल्लें तें पळोवन मुखार सरया। गीता जयंती आसली खरें म्हळ्यार हें नित्य वाचका गीते सार एक हाजे हडड्डहान तशी बरोवन दवरलेली आसता की पळयल की तें दिसका म्हूण तें नुस्तें दिसून उपयोग ना तें मनाक दिसका दोळ्यांक दिसून उपयोग ना। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण महाराज की जय। आता गीतेचे सार कसले आसा गीता सार इतले 700 श्लोक तांणी सांगले आणि त्यावेळी रणांगणाचेर तांचे सगळ्यांत सार म्हळ्यार
जो हुआ अच्छा हुआ हें आमकां सतत आमी स्मरणान दवरता हें सार. ताजे खातीर आयच्या दिनाक निमित्त कोर न्हू हें वाचता जाल्यार मागीर आमकां मुखार सरच्याक हें मस्त म्हत्वाचें आसा. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा. तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया. कुछ लाए थे आप आते समय? नहीं. तुमने क्या पैदा किया था जो अभी नष्ट हो गया? कुछ भी तो नहीं. तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया तुमने यहीं पर दिया. जो आज तुम्हारा है ना, कल किसी और का होने वाला है, और कल किसी और का था, और परसों किसी और का हो जाएगा. क्यों क्यों पूछो तो परिवर्तन यही संसार का नियम है. ये है गीता का सार. है गीतेच सार असं. जें कल जाता असं तें बरेंच जाता असं. आम केन्नाय आमकां समाधान कसलें आसना गो. आमी कसलें मेळटा तें सोड आमकां दुसरें कसलें जाय आसता. जाल्यार जें जाता असं तें आमगेल्या बऱ्या खातीर जाता असं. आतां आमकां शॉर्ट डिस्टन्स आमकां कळना जाल्यार हीत म्हळ्यार कसलें लॉंग टर्म फायदो. लॉंग टर्म फायद्याचें आसता मस्त म्हणटा तें. तुमकां एक हाज्यान सांगता हांव. ते ट्वीन टॉवर पडले न्ही तावळी मगल चल्ल्याल एक फ्रेंड थंय आशिल्लो. तो ट्वीन टॉवरान तूं कामार आशिल्लो. तो पाप त्या दिवस चुकल की न्हिदोन पळय ताका जागरत जायना म्हणून लेट वच चुकत धांवन 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 वचलो. पळयल्यार लोक उल्ट धांवन येता आशिल्ले. ना तो केन्नाय वेळेर वतलो मनुश्य. तो वाचलो. म्हणजे जें जाता न्ही तें बऱ्या खातीर. एकलो एक सेंट सो असतो ताका शॉक बशिल्लो पेटाक. ताका इतलो वैराग आयला सगळं सोडून दिवन तो इंडियांत आयला. आनी नाव ही सेल्फ रियलायज सोल. ताका तें सगळें पळोवन कोणागल्ले टर्निंग पॉयंट केन्ना येता म्हूण सांगूं जायना. तशी ताका पाप तो हांगा आयलो. आनी ताजे पयलें थंयच ट्वीन टॉवरान कामार आशिल्लो आनी तो काम करता आशिल्लो. तांगेल सूर जाता बेगी. तावळी तागेले एक बॉसागेलो फोन आयलो खंय की आमगेले कोणकी क्लायंट मुखावल्या बिल्डिंगांत आसा थंय. तरी ताका की हें करचें आसा म्हळ्यार ताका पटोवचें आसा आमगेलें डील. जाल्यार तो हांगा येवचें शकना, तूं थंय वच म्हणून. तर दीस वॉज अगेन्स्ट हीज प्रिंसिपल्स. तो पयलीं ना ना म्हणाले जाल्यार तो म्हणाले ना हें आमकां हातचें दवरचें ना. तेमी तूं कशी कोण वचची म्हूण सांगलें. आनी कडेन बॉसाक ऑर्डर न्हय म्हणून चिकेची कांकू करताची तो वचलो. हरकत ना म्हणून सगळें तागेलें सामान विमान घेवन वचलो तो. कॉम्प्युटर हें तें सगळें थंय एक्सप्लेन करून. अगदी शॉर्ट डिस्टन्स म्हळ्यार चमकून वचचें. एक ह्या बिल्डिंगांत आनी पेलदिका बिल्डिंग थंय तशी वचलो. आनी तेवेय वयल्या मजल्यार थंय वचुल्यार तांगेल चिके उतर जातात मात्र हागल तोंड त्या बाजूक आशिल्लें थंय. खंयच्या ते ताका बिल्डिंग दिसतालो आपणागली तितलें लागीं आशिल्लें तें. आनी थोडे वेळ भितरची गलाटो म्हळ्यार ते ट्वीन टॉवर पडले मात ताका उज्ज लागलो हें लागलें. म्हळ्यार कशी जो होता है जो हुआ वो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा. ताका जर तो भायर येनाशिल्लो तो वतशिल्लो मग तांतून तागेली फॅमिली हांगा सगळी. जाल्यार तें पळोवन तो कितलें हें अशी कितकी लोक अशी बचायले वाचले. तेमी आमी हें गीता सार पक्के लक्षांत दवरता. आनी दीस टू शॅल पास, दीस टू शॅल पास हो एक मोठो केन्नाय लक्षांत दवरता. आतां आमी आमगेल्या हाल्ल्या गोळया खंयचें मनाचो श्लोक 142 142. हे सगळे मनाचे श्लोक आतां आमी जे आमी हें करता आसत दासबोधाचें ताका आन्सर सुनूच आसत. तेमी ती गमत येता ते सम पळयल्यार. पयलेंच कसलें आशिल्लें म्हणे दास सायास त्याचे करावे, जनी जाणता पाय त्याचे धरावे, गुरु अंजने वीण ते आकळेना, जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना. आमगेल ट्रेजर आमगेल भितरीचें आसा आनी आमी तेंचेच आमगेलेंच तें. दुसरें कोणें ताका चोरून व्हरूंक शकना. तें आमगेलें आसता तें कलें चळेना ढळेना कलें जायना तें थंयच आसा.
जाल्यार आमकां तें मेळच्याक सायास प्रयत्न करका लागचे म्हळ्यार कसले प्रयत्न केले तरी तें मेळना ती. जाल्यार तुमी जर गुरुंगल पांय धरले, कोणाक कशी वच्चे म्हूण गोत्तस भितर कशें वच्चे तें गोत्तस, तरी तांगेल पांय धरका, गुरुंगल पांय धरका ती. कित्याक म्हळ्यार गुरू अंजने विण ते आकळेना, आकलन जायना, तें मेळना. ताजे मुखारच समर्थ सांगता ती, कळेना 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 ढळेना, ढळे ना ढळे संशयो हि ढळेना, गळेना गळेना अहंता गळेना, बळे आकळेना मिळेना मिळेना. जय जय रघुवीर समर्थ. आता होच ते गूढ असो दिसता, सोप्पो असो, जाल्यार तेच शब्द परत परत कसले वापरल्यात ह्या समर्थांनी अशें आमकां दिसता. ते सांगतात कळेना 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 ढळेना. आतां हें आमी भितर आमगेले जून ठेवणें खंय आसा, आमगेलें ट्रेजर खंय आसा हें आमकां इत्तीत केल्यार कळना. आनी कळना मात्र न्ही, ती बुद्धी ना जायना म्हळ्यार कळका आमकां कळना, हें कळना मुख्य म्हळ्यार आमकां हें कळना. आमकां दिसता आमकां प्रयत्न केल्या आनी मेळटले, आनी प्रयत्न केले आनी मेळटले, आनी प्रयत्न केले आनी मेळटले अशी. जाल्यार कितलेय मुखार वचून तरके तें कळेना आनी आमगे संशयो ही ढळेना. ढळे ना ढळे आतां मेळशें दिसता, अयो तें न्हय बा तें न्हय, तें एक खंयचोय कसल्याचोय आवाज नासतना तूं खंयचो आवाज आयकत पळय, कसले हाल नासतना, कसले जायनासतना तुका जो नाद आयकता तो आयकून तूं म्हाका येवन सांग, तो सर तूं साधन करूं बैस म्हण एक शिश्याक गुरून पेटयलें. ताका कळ्ळें जाता म्हळ्यार तो तूं स्वता कसले कर न्ही, एक हात पांय कसले आदळ नासतना, कसले जायनासतना, तरी पक्षी चिवचिवाट करताले, तो वचून रे हय त्या पक्षान चिवचिवाट केल्लो तो निसर्गाचें म्हण. ताका एक पोल्यार माल खेता, वच परत वच, हो न्हय अशें करून मस्त कलकलतान सांगलें. आनी 100 पंत ताका परत पेटयलो. जाल्यार तो शिश्य इतलो हो आशिल्लो म्हळ्यार विश्वास तागेलो गुरूंचेर, तो परत परत वचलो. गुरू इतलें सांगतात म्हळ्यार कसलें तरी आसतलें, तें आसतलेंची. एक हातान टाळी वाजना म्हणटा ती, जाल्यार कसलें वाजनासतना आवाज येवचो, तशें कसलें कोणी आसतलें म्हूण तो वता. आनी अशें मस्त दिवस जायना पळय, तो यानाची मस्त पंत येता मार खावन वता. तर गुरूंक दिसता यो पाप, हांव ताका कितलें पंत हाकलेलें जाल्यार मी तो येयनी वया निराश जावन, तो कल करता आसतलो म्हूण. ते वचुले ताका सोदून, खंय ताका बैसूं सांगिल्लें थंय सादारण तांकां वत आशिल्लें, सोदून वचुल्यार तो आरामान ताका तंद्रींत बसला. आनी गुरून ताका जागयलें, तो उठयलें आनी हो 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 हांसच्या लागलो, खंय एक नमुन्यान हांसच्या लागलो, गुरूंक लोटांगण घालें एकदम खुशीची. तरी गुरूंकय खुशी जाली, रे ताका कल जाय तें मेळ्ळें म्हूण. हें पण तूं म्हाका सांगच्या येयनी म्हूण म्हळकें, कसल्याक येवचें सांगच्याक, जें मेळ्ळें तें तुमीच दिल्लें न्हय. आनी सांगच्या येवंक अशें दिसनी, म्हाका कितलें खुशी जाली, हांव तांकां मज्जीत जावन गेलां, म्हाका खंय वचका दिसना, खंय येवंका म्हूण दिसना तशी. तशी हें कळसरी कळेना 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 ढळेना. ढळे ना ढळे आमकां कळ्ळें जाता आमी साधन म्हूण करतात न्ही, त्या वेळी संशयूच पयले येता, संशय पयले येता. आनी कड्डेर म्हळ्यार अयो हें बरोबर करतस की हांव, की मगल चुकल्या खंय, मगल साधन कालची वारी जायनी बा आजी, कल जातलें, देव कोपतलो की, देव केन्ना कोपतले, कोपची हें आमकां दिल्लें वारसो, सगळ्यांचेर देवाचेर थंय कोपतात, सगळ्यांचेर कोपतात, देव केन्ना कोपना. आनी कोपतलो आसल्यार तो देव न्हय, तो देव न्हय, तो परमेश्वर न्हय, ते परब्रह्म न्हय, परब्रह्म आमचेर केन्नाय कोपना. तरी जाल्यार आमकां हें कळना, आनी आमकां कसलें कळना तें आमकां कळना. आमकां दिसता मस्त आमकां कळ्ळ्या म्हूण अहंत मागशी लागता. अहंत म्हळ्यार म्हाका सगळें कळटा हें मागशी लागता. आतां एक फावट दृश्टांत दिवचे खातीर अशीच एक सांगता. एक म्हळ्यार आयुर्वेदीक वखद आनी गोत आशिल्ल्याक आशिल्लो सादारण, कळ्ळें. तर ताका घार 6 म्हयन्या चेडूं, तो आजो 6 म्हयन्या चेडूं, ते चेडूं एक दिवस रड रड रडता, कसल्या रडता म्हूण कळना, त्या चेडवाक खंय दुखता म्हूण कळना, उलोवच्याक कळना,
ते अशी अशी म्हाका मला आई सांगताली कान्ना हात लावन रडल्यार अशें केल्यार कान दुखता म्हण लेखचें आनी पोट अशी पाय पोट्टा लागून रडल्यार पोट दुखता म्हण लेखचें अशें सगळें कोण आसता ते रडता 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 ताका दिसलें कलें ताका मात्तें दुखता वया म्हण कल की विक्स बाम लायक खंय ते चुरचुरता न्ही ते चुरचुरना फुडें आनी जोरान बोम मारच्या लागले कडेरी ताका कल की कशाय दिलं काड करून दिलं ताका अशें चाटणशें चारडाक ते वकून घाल खंय खांकून खांकून रोण खांकून वकून घालें तें पोट्टा व्हरनी कल्ले दिल्यार घेयना हां तावळी ताका दिसलो ह्यो कसलें जालें हें चारडाक कल म्हूण पळया म्हणून तो डॉक्टराल्या वचलो घेवन कडेर नशीब ताका बुद्धी जाली डॉक्टराल्या वची तावळ डॉक्टरान सांगलें कल जालें म्हूण अशें तो कसले खातीर रडता म्हूण कळना हें चेडूं एक सम रडता असो चिके पळय म्हूण सांगलें कळ्ळें तो पळयल्यार तूं कलकल दिल ताका कल जालें म्हूण तांणे सांगलें पळय हांवें हें दिलें कले बाम लायले मात्ती दुखता तितकी म्हणून कडेरी चिके ते कल की कशाय पिव करून दिलो गॅस बीस जालो आसतलो म्हणून तें पिवयलें तें वखून घाल त्या चारडाने हां आनी कल की दिल्लें तें खायना रडता तांणे म्हणलें अरे तें भंय सगळें जाल्यार हें सगळें दिवचें पयलें ते चारडाक कले पोट्टाक सकाळ दोन कल दिल ताका पोट्टाक म्हण अयो भंय खरींची हांवें रडची गवजीन तूं आनी दुसरें कल की हांवें बिजी आशिल्लो हांव पळय न्ही ताका कल्ले ते चारडाक कल्लें पोट्टा वच न्ही म्हाका दिसता ताणें म्हणलें अरे ताका भूक लागल्या ताका दुसरें कल्ले जाय न्ही ताका चारडा पोट्टा घाला ती तावळी तितलें सांगून सुद्दां हो बुधवन हो डॉक्टर तो सांगता आयुर्वेदीक वखद आहार घेना पडे दिवका अशी कले रूल ना त्या बाजूक 65 वर्साची म्हणटा एक आपण ट्रीट केल्या ती सगळें बरें दिसलें हींच वखद घेवन आनी हींच ताका दिली आतां 65 वर्साची म्हणटाली खंयची ती एक तर भूक कमी चारडाक वाडती भूक त्या पोट्टा घालनासतना ताका नुस्ती वखद खावयल्यार ते रण नासतना पाप कल्ल करतले मूक प्राणी ते वय की न्ही तशी आमकां कळना आनी आमकां कळना हें आमकां कळना आनी आमकां कळना हें कळलें तरीके मी पण इतलो आसता की आमी दुसऱ्यांक विचारचें आनी दुसऱ्यांक सांगिल तरी ताचेर विश्वास दवरून तशी वागचें हाचेर इतलो आमगेलो विश्वास ना तांचेर तशी कोण कल जाता कळेना 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 ढळेना संशय ढळना ढळे एक फंता कळ्ळें म्हूण दिसता एक फंत ना ढळे संशय ढळलो संशय पार जालो म्हूण दिसता एक फंत ना अजुनी संशय आसा अजुनी हो संशय तो संशय तेमगेले दासबोधान तूं श्रोत्यांगेले अनेक प्रश्न येतात म्हाका आश्चर्य दिसता म्हळ्यार एक दोन हाता बोट्टा वेले मनुश्य सोडून बाकी कोणेय कले प्रश्न विचारना ती कितली पण हांव सांगलें ग्रुपार प्रश्न विचारती कले कळना जाल्यार पण कोणेय विचारना ती कल्याक तरी तांकां म्हळ्यार दोन लोकांक अशी हें एक तर भीड आसता 2-3 आजमी ती विचारना ती भीड आसता अयो कोणें कल्लें म्हणल्यार म्हण आमी कशें विचारलें आमकां मूर्ख ठरयल्यार म्हळ्यार आमी अजुनी इतले परब्रह्माची गोश्टी करता ती आमी आनंद यात्रेक भायर सरल्यात आत्मज्ञान जायन म्हूण मुखार मुखार वता ती आनी आमी अजुनी दुसऱ्यांगेर विचार करतात ही कल म्हणटली ती कल म्हणटली हाचेर आमगेलें आयुश्य अवलंबून आसलें ना आमी चिके स्वार्थी आमकां कल्लें कळना हें आमकां कळटा आनी तें कळल्यार तें विचारचें तितलें धैर्य कोर न्हू तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते देक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तत्ववर्तिनः आमी जावंका म्हळ्यार तांणी शिकयलें तशें आमी वागता तारतम्य दवरून वागता तशी तरी आतां हांगा ते सांगता ती गळेना अहंता गळेना अहंताची गळना आनी तेमीत कल जाता बळजबरीने आमी कल्लेपणी कोरू वता ती ही साधन बरीची ही सोप्पीची म्हळ्यार आमकां सोप्पी साधन जाय सगळें आकुड शिंगी बहुदुधी आनी सफेद असलें सगळें गाय जाय जाल्यार पयशे मोडची तयारी ना आवळी तशी सगळी मेळना आमगेले कश्ट काडची तयारी आसता मुख्य म्हळ्यार शरण वची आमकां कळना हें जर कळचेंच नशीब एक पण तांकां कळलें की ही गोश्ट म्हाका कळना न्हू कोणाक कळटा तांगेले पांय धरका हें ओगान आयलें न्हू तांत तूं अहमपण कल्ल्याक तांत कमीपण कल्ल्याक वन नीड नॉट नो एवरीथींग अबाउट द अंडर द सन
सगळे आमकां गोत्तच का अशी कले कंपल्शन ना आणि कोणाकय कळना. कोणा लागीं सगळी माहिती आसना. एक परब्रह्म सोड न्हू बाकी कोणा लागीं अशी सगळं गोतच अशी जायना. कल्लेल्या कळे गोत नाशिल्लें आसता आणि गोत नाशिल्लें आशिल्लें लोकांक विचारून घेवंक लागता आणि कळोवन घेवंक लागता, संशय फेड्डून घेवंक लागता. हां, तशी बळे आकळेना मिळेना मिळेना ते आमी हटवादीपण केल्ले री ना. हांव विचारच ना खंयकी पावली. हां, वचून 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 चमकून 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 आमगे डेस्टिनेशन काय याना जाल्यार कोणाक विचारया म्हळ्यार थंय येवतां कशें विचारचें तांणी सांगना जाल्यार पळोवया आमकां मेळटलें. हांगा खंयकी आशिल्लें तें भोवन 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 पांया कुडके पडले तरी आमी भोंवता ती कल्ल्याक. कोणाक विचार घेतल्यार शेवटी ते रिक्षा आसल्यार तरी इतलें बिल्ल जाता. ताका बरेंच म्हणटा तो रिक्षावालो ताका गोत आसता खंय म्हणून तो हुंडायतो पडटा आणि 50 रुपये बिल जाल्यार 200 रुपये बिल करता आनी कड्डे इधर पूछेंगे मेम साहब म्हणून कडेन विचारल्यार पळयल्यार थंयच खंयकी आसता जुने ठेवणे. मी पण आकळेना मगल होडवी जास्ती न्ही. हांव कशी हार पत करची की म्हाका कळना म्हणून. ते कळना जाल्यार कळना तांकां कळ जालें कबूल कर की कळना म्हणून. तर तें कळना ती मिती ही अविद्या हें अज्ञान. अज्ञान म्हळ्यार दुसरें कडेन न्ही. आमकां कळना हें कळना आमकां तें आमगेलें अज्ञान आनी तेमीत आमी थंय मार खाता ती. तर आतां आमी दासबोदाल्या वळया. दासबोदाजी भोव गमट आसा. लास्ट टायम एक म्हाका दिसता आतां हो 6 समास चालू केला. 4थ्या समासांतूं आमी ह्याच दशकांतूं पळयलें गमटेची तांणी सांगिल्लें ऐसी माया अशाश्वत ब्रह्म जाणावे शाश्वत सर्वांठाई सदोदित भरले असे पोथी वाचू जाता पाहे मातृका मध्येच्या शब्दांतून ब्रह्मचस चरणे चालता मार्गी जे आडळे सर्वांगी. हां, चमकतना पायमुळांत तें सगळं सर्वांगाक लिपटून आशिल्लें तें परब्रह्मच. करे घेता वस्तू लागी आडवे ब्रह्म. हातान कले वस्तू घेवया म्हळ्यार पयलीं ब्रह्म हातान घेवंक लागता कडे वस्तू हातान घेता. अशी समर्थांनी त्या दशकांत बरयल्या त्या समासांत. जाल्यार मंडळी मगलो आणि तुमगेलो सगळ्यांगेलो होच अनुभव आसवे. हो श्री समर्थांगेलो अनुभव आसा कित्याक म्हळ्यार ते आत्मज्ञानी आशिल्ले. हां, जाल्यार आमगेलो तो अनुभव ना इतमिती ना. हां, तांकां दृश्यांत वावरता आसतना सुद्दां हें सगळें दृश्य सृश्टीन तेवे वावरताले. तांणी सगळे नमुन्यान तांगेलें कर्तव्य पार पडली. आमी तरी एक प्रपंच केलो तांणी सगळं चिंता करी तो विश्वाची सगळ्यांगेल चिंता केली तांणी सगळ्यांगेल प्रपंच सांबाळलो. हां, तर ते करतना दृश्यांत वावरता आसतना फिरता आसतना तांकां सगळे कडेन ब्रह्मतत्वच दिसतालें. आनी त्या वेळार दृश्य दिसनाशिल्लें तांकां. आमकां वतान वताना आमगेली सावली आमकां दिसता जाल्यार आमकां गोत आसता ती फट्टी आसा म्हणून वय की न्ही. सावली म्हळ्यार हांव म्हूण दिसता वय ना जाल्यार हें युज्युअल आसा. सावली दिसताची वत पळकी तशी दृश्याचें भान तांकां आसतालें जाल्यार सावली प्रमाणें तें सगळें फट्टी हें तांकां कळटालें. आनी दृश्यांत कसलेंय चल्लेलें आसो व्यवहारा पुरते ते समकोन व्यवहार करताले. जोडून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी ते कले अशी हें जायनाशिल्लें. कले आत्मज्ञानी जाल्ले म्हणून थाप सो बैसून राबनाशिल्ले की सगळ्यांतूं ते सक्रीय भाग घेताले. मात्र न्हय उरलो उपकारा पुरता म्हळ्यार सगळ्यांक सेवा करताले. आनी प्रत्यक्ष म्हळ्यार सगळ्यांक आपणाक जो आनंद जाल्ला तांकां एका नमुन्याचें हें आशिल्लें की तांकां सगळ्यांक आनंद दिवंक म्हणून अशें तांगेले मनांत येतालें. कळ्ळें ते कशी आनंद दिताले. हां, अंग अंग विविध रंग अंग अंग विविध रंग उडता पतंग नभांतरी आकाशी झेप घेता. तांगेल मन कशें आसता सगळ्यांगेल काम करतना हासताच हॅलो हाय यो हांव करून दितां यो हें पळय कितलें सिंपल आसा. अशें कर पळया सगळे कडेन चौफेर ते म्हणटात तें अष्टवधानी शतावधानी मस्त कडेन लक्ष तांगेलें आनी प्रती एकडें
म्हळ्यार कुशलतेने काम करतात. उलट आनी आत्मज्ञान जाल्यार ही आत्माच प्रत्यक्ष चेतना तांकां कळटा आसतना अगदी कौशल्यान सगळं काम करूंक कळटा तांकां. आनी आनंद कशी पतंग भरारी मारतना तशी अंग अंग विविध रंग उडता पतंग नभांतरी. आकाशी झेप घेता आकाशी झेप घेता नंता उडता खेळ करता. आकाशी झेप घेता नंता उडता खेळ करता. परिटांगेला सूत्रधारू परिटांगेला सूत्रधारू उभ्रला भूमीचेरी. अंग अंग विविध रंग उडता पतंग नभांतरी. तशी आमगेलो मन पतंग. आमगेल मन पतंग तशी आसता. आत्मज्ञान जाल्लेले मनशांगेल मन पतंग तशी आसता. तशी आमगेलो मन पतंग विविध छटा विविध रंग. हे सगळे आत्मज्ञानी मनुष्य एकल एका स्टिरियोटायप वागनात. तांगेल तांगेल स्वभाव धर्माप्रमाणे तांगेल तांगेल प्रकृतिमानाप्रमाणे तांगेल तांगेल एजा प्रमाणे तांगेल तांगेल व्यवसाय कशे की तांतून तो समज चलोवन तरीके अगदी कर्तव्य बुद्धीने म्हळ्यार तांतूं अजिबात लिप्त जायनासतना ते काम करतात. कशी तशी आमगेलो मन पतंग विविध छटा विविध रंग. मस्त नमुन्याचे असले आत्मज्ञानी लोक तांगेल मन कशी रंगीत पतंगावर विविध छटा विविध रंग. सद्गुरु हाती सूत्र दिवन सद्गुरु हाती सूत्र दिवन मारता की भरारी. आनंद दिता आनंद घेता आनंद दिता आनंद घेता गुरुचरणी लीन जाता. गुरुचरणी लीन जाता बसला जोर गंतरी. अंग अंग विविध रंग उडता पतंग नभांतरी. तशी तांगेल हृदय कशें आसता. तांगेल मनमयूर पिस्स फुलयता. थुई 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 नांदता. आयलो आयलो कृपा मेघ आयलो आयलो सद्गुरू आयलो घनवर्षार दंतरी. अंग अंग विविध रंग भिजून चिंब जाल्ली मन. ह्या प्रेम सद्गुरूंगेल प्रेमान भिजून आणि त्या आत्मज्ञानाच्या आनंदांतू भिजून चिंब जाल्यान तांगेल मन. तर कोणाक आनंद दिवं आणि कोणाक नाका घेया ती लुटून वया ती. गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे. मुखी राम नाम गारे मुखी राम नाम गारे वदरून वदरून राम नाम दिता ती. भिजून चिंब जाल्ली मन तृप्त झाली सर्व जान. भिजून चिंब झाली मन तृप्त झाली सर्व जान. मन कुंभ ओत प्रोत सगळ्यांचेर तो आनंद शिंपड ना पडे थंड जाता वता तू. आणि कशें जाता मन मन कुंभ ओत प्रोत आनंदा उधान अंतरी. अंग अंग विविध रंग उडता पतंग नभांतरी. तशी जाता जाल्यार आमकां हो अनुभव आत्मज्ञानी मनशांक जाता जाल्यार आमकां कल्ल्या वया जायना. आमी कितले प्रयत्न करतात तरी आमकां कल्ल्या जायना. हें आमकां दुख्खच. जाल्यार संत सांगता ती विचार करता हें कल्ल्याक जायना. हें सगळें लटके सृश्टी म्हळ्यार ही फटी मिथ्या तें आमकां कल्ल्या दिसना. समर्थांनी तांकां दृश्य कले करू वचुल्यार मदें मदें ब्रह्माची दिसताले. दृश्य दिसनाशिल्लें ब्रह्म मदें मदें पांयां अडकळटाले. आमकां तशें न्ही. आमी ब्रह्म सोदू वतात उलटे. ब्रह्म सोदू वचुल्यार मदमदेंच्या आमकां दृश्याची कले म्हळ्यार आमी देहभावांत आसता. आमकां जाता आमगेले देहाचे म्हळ्यार आमी आनी मुख्य म्हळ्यार आमगेले दोनी हें कल म्हणटा ती देहभावांत आशिल्ली ती आमकां दुसरी कले सुचनाची दृश्याची दिसता आनी बाकीची कले दिसना. विचारांनी एक तर ते मन दोग जाणांकय मन आसना. आत्मबुद्धीच्यांकय मन आसता आनी हांकांय मन आसता. कोणाक आमच्यासल्यांक म्हळ्यार जे देहभावांत आसता ती देहभावांत आसची चुकीची ना. सहज आसता सहज आसा. 80% लोक देहभावांतूच आसतात. जाल्यार जे मुमुक्ष आसता ती तांणी देहभाव कमी करच्या कल करता.
आमकां खंय चुकता हाजें एक उदाहरण. दोग जाणांनी नवीन मोटरसायकल घेतली, सेम हाजी. जाल्यार एकलो पेनी वायज पावंड फुलीश कय. ताणें समज त्या मोटरसायकलीची काळजी घेली, पुसतालो बिसतालो जाल्यार खंय की पेट्रोल स्वस्तस म्हणून अशी कचरो भरलेली अशी पेट्रोल पोल्युटेड पेट्रोल कलकी घालून घेतले पयलीं पंतांची. आनी मागीर ती गाडी कायम त्रास दिवच्या लागली त्या कचऱ्या मिती. चालू केली की कचरोच वयर येता, इंधन मुख्य समज जावंका न्हय. वेरे दुसरंच न्ही, ताणें तागेल एक ठरलेलं आशिल्लो पेट्रोल पंप बरोवची, चिके म्हारग जाल्यार बरेंची. हां, ते चालू केलें, ते फर्रकन चालू जाताली. हागल तशें न्ही, पाप प्रती पंतां धक्क मारले शिवाय गाडी चालू जायना. हां, तावळी कल करचें, कचरोच वयर येता. तावळ ते सर्विसिंगा दिली. सर्विसिंगा दिना पड्या पुरे क्लीन करपा लागले, इतलो खर्च करपा लागलो. तावळी ती मोटरसायकल बरीच आशिल्ली, वायट नाशिल्ली. तशें आमगेलें मन बरेंच आसता जाल्यार आमगेल मनान कचरो बसला न्ही, ते अनावश्यक विचार बसले, ती कचरो बसला तो वयर येवन येवन आमकां मदें मदें मनान शिरकता. तेमी ती नाम घेतली सुद्दां भितर वचना. आमी नाम घेवचे कल्याक आमगेलें टेंशन वचका, भंय वचका, म्हळ्यार कल्पने अपेक्षा कोरनूच नाम घेवचें. आनी तितलें कोरून नाम घेवन टेंशन तरी वतवे, टेंशन वचना. टेंशन वचच्याक एकच उपाय, आनी मुखार टेंशन कोण घेवचें ना. हो विवेक करपा कल्ले जाल्यार तरी टेंशन कोण घेयना. कित्या म्हळ्यार जो होता है वो भले के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है. हां, हें सगळं गितेच सार जर आमी हें केल्लें, अभ्यास केलो ताजो आनी तो आचरणांत हाडलो तरी कल जाता, टेंशन जायना. नाल्यार टेंशन कशी जाता, अयो बा. ताजे गमतशीर आमचे गेले एक हें आसा. हां, म्हण दाखयता. टेंशन टेंशन सोडना हें टेंशन, घे जगान बसल्या मान्नेर हें टेंशन. म्हाताऱ्यांगेर टेंशन, चेडवांगेर टेंशन. अरे अमेरिकेंत आशिल्ल्या तरण्यांक इंडियाक टेंशन, आनी इंडियांतल्या म्हाताऱ्यांक अमेरिकेचे हॅरिकेनाक टेंशन. जनरेशन गॅप लग्न जायनी जाल्यार अयो लग्न जायनी म्हूण टेंशन. लग्न जाल्लेल्यांक कहलें अयो देवा खंय येवन पडली रे रामा म्हूण टेंशन. घार बशिल्ल्यांक भायल्यांगेर टेंशन, भायर वतल्यांक घरचें टेंशन, काम करतल्यांक कामाचें टेंशन केन्ना जावचें म्हणून. आनी VRS घेतल्यार आमचे असल्यांक पेन्शनाक टेंशन. खादाडांक येता खावचें टेंशन, ह्यो वजन वाडलें न्ही म्हणून. जाल्यार गरिबांक सोडना जेवचें टेंशन. ह्यो जेवच्या कल करचें, हाजी पयशे ना ती कले ना घरान तूं म्हणून. हां, रात्रीक येता न्हीद पडना म्हणल्यार टेंशन, सकाळीं येता न्हीद उरूना म्हूण टेंशन. हां, पयसो नातिल्यांक ना म्हणलेलें टेंशन, आनी पयसो बोडून घाल्लेल्यांक आतां सांबाळच कशी हेंची टेंशन. एकूण कल्लें ताजें कल करचें. नरकू आनी स्वर्गू खंय, म्हळ्यार कसलें नरकू स्वर्गू म्हळ्यार कल्लें टेंशन कोण घेतल्यांक सगळ्यांची टेंशन, आनी घेनातिल्यांक मात्र मेळटा आनंदाचें पेन्शन. VRS घेवंक काय म्हणना हें पेन्शन मेळना जाल्यार. हां, कल करचें की आराम रावचें, विश्वास दवरचो, देवाचेर विश्वास दवरचो, आपणाक स्वताचेर विश्वास दवरचो, आनी तेंच आत्मज्ञान आपणाक ध्येय केल्लें आसा हाचेर विश्वास दवरचो, गुरूंचेर विश्वास दवरचो, आनी हें करचें. तरी आतां तांणी म्हाका खरें गंमत दिसता एक एक न्ही, सिनेमा पद म्हळ्यार की लोक तोंड मुरडटात, जाल्यार एक एक सिनेमा पद कशी वागल्यार आमगेलें टेंशन वतलें, टेंशन मुख्य वचका. हां, तरी एक गोमटे सिनेमा पद आसा, हम दोनों खंयचे कितें हांव अप्रूव पिक्चर पळोवचें अगदी म्हाका पळयता ल्हान आसतना. तातूंत एक पद आसा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. टेंशन सगळें फू केलें, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया. कितली की आयुश्यांत मेळ्ळी, बरें जालें मेळ्ळी तें. हें आत्तां म्हणटार जायना पूण कळटा तें मेळ्ळी तें बरें जालें म्हणून. त्या वेळार कशें केलें, बरबाद जालें हांव, इतलें नुकसाण जालें मगलें अशें दिसतालें वय की न्ही.
जाल्यार ताजेय हांवें तो कल करता हो असलो आत्मज्ञानी मनुष्य अशी चमकता की तो कल्ले जाल्यार कल्ल्याचे बॉदर म्हण करना. कल मागीर ताका कळटा जे जे दिसता असं न्ही ते पुरे पट्टी असं. बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, ताजेच उत्सव. एक भोगून चुकलें, बरबाद जालें म्हळ्यार मरे एक प्रारब्ध भोगून चुकलें, एक कर्जाची इन्स्टॉलमेंट गेलें, EMI कमी जालें, वय की न्ही, तशी लोन फिटच्या लागलो. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया. जो खो गया उसी मैं उसको भुलाता चला गया. जे मेळ्ळी पळय सोण दिया ती, वचात मुखार वचात, मुखार वचात ती. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां. दुःख जालें, खुशी जाली आनी तूं फर्क करना आत्मज्ञानी मनुष्य. हां, सगळें हें प्रपंचाचें असं. प्रपंच म्हळ्यार तशीच असं. आतां गोड्ड खिरींत सुद्दां थोडें मुट्टू म्हणून मीठ घालतात, तशी मिट्टाच कले केल्ल्या रांदयान तूं थोडें गोड घालता म्हळ्यार ताका अगदी हें येता, घोमटें येता. तशी गम आनी खुशी, दीस टू शॅल पास. एक फंत दुःखशें दिसता, एक फंत खुशीशी दिसता, जाल्यार गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, महसूस हो जहां. मैं दिल को उस मकाम से लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम से लाता चला गया. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. अशी बिनधास्त जगता, अशी बिनधास्त जगता कोण? आत्मज्ञानी मनुष्य जगता. जाल्यार आत्तां हांगा आमी ह्या 5व्या हाजेर 500 जाल्ले, आज 6व्या हाजेर येवया आमी. 6व्याचेर कल सांगता ती. ह्या समासात पहिले 17 ओव्यो एक प्रश्न विचारला, आणि खरें सांगू हो प्रश्न दासबोधांतलो सर्वोत्कृष्ट प्रश्न आसा, आणि आमकां सगळ्यांक तो प्रश्न पडटा. कळ्ळें? तो कल्ल प्रश्न. तरी अनेक प्रश्न शिष्यान विचारलेले इतले थंय, तांणी उत्तरय दिली. जाल्यार शिष्य आत्त म्हणटा, हे गुरुवर्या, ब्रह्मा निरूपण आयकना पडय, आमी खरेंच ब्रह्म मेळोवंक का म्हूण खरें दिसता, मना पासून दिसता. हां, जाल्यार मठ मंदिरांत वचना पडय, सत्संगांत तूं ब्रह्माचें निरूपण आयकुचें. म्हाका हें मेळका मेळका म्हूण एक नमने हें जाता. आनी तें आयकून घरांत येवचें भितरी जाल्लें परत संवसारू कल्ल उपयोग. संवसारांत परत शिरकूंचें, तेंच करचें, रांदप करचें, खावचें, जेवचें, न्हिदोवचें, तेंची धाक कल अर्थस्वय. ध्यानाक बसल्यार ब्रह्मस्वरूप जावंका म्हूण दिसता, आनी एक मनान ध्यान करचें. ध्यान लागता सुद्दां, ध्यान लागता गुरुवर्या, म्हगेलें ध्यान लागता, तो शिष्य म्हणटा. जाल्यार देह बुद्धीर आयली, उताना आयली, ध्यान जाल्लें की परत प्रपंच करका लागता न्ही. दूदवाल येवचें, दूद गरम करचें, च्या करचें, ब्रेकफास्ट करचें, हें सगळें माथ्यांत येता. मागीर अशी करता बसल्या देहबुद्धीचेर आयली न्ही आमी. मागीर परत सामान्य मनशावारी प्रपंचांतले वेव्हार करचे, ऑफिसा वेळ जालो, आनी तेमीत कल जाता गो तसो. तो प्रामाणीकपणान विचारता, कळेना कळेना, ढळेना ढळेना, संशय हें हांगा लागू पडटा. आमकां कळना जाल्यार समर्थांक विचार दिवंक कळ्ळें म्हळ्यार हो सगळ्यांगल प्रश्न आसा, हो मस्त जाणांगल प्रश्न आसा की कल करचें. जेन्ना आयकतात तरी ऑनेस्टली वी फील की हें आमकां जाय. जाल्यार परत तें जाल्लें, आयचं सेशन जाल्लो, थोडे वेळ तांतूं राबली, यो रात्री जेवणा कल करचें, कालचे कितले दिवसा पळयलें तें परत कल करचें. तुका जाय तें कर गो म्हणून, जाय तें कर म्हळ्यार तशें जायना. कल तें समज सांगा ती मागीर तांतूं झगड मारचें बामणा लागीं. आयज कितें संवसार परत मागशी लागलो, म्हळ्यार धड ब्रह्मसुखय न्ही आनी धड प्रपंचय न्ही. तावळी तो शिष्य म्हणटा, एक फंत हांव ब्रह्मरूप जालो न्ही की परत मग देहाक संवसाराचें काम करूं लागू नयेत अशी कलिपुणी सोय तुमी करूं शकतात. हो प्रश्न कोणाक पडला?
त्या शिष्याक ते पॉयंट ब्लँक विचारून घेता तो शिष्य. ते खरेंच बरेंच विचारून घेता ते बरेंच. हो अनेक साधकांगल होच प्रश्न आसा. तर श्री समर्थांगल मताने शिष्यान एक गोष्ट चुकीची गृहीत धरल्या, टेकन फॉर अ ग्रँटेड, की जो मुक्त जातने, जो ब्रह्मज्ञानी जाता, जो आत्मज्ञानी जाता, तो ब्रह्मज्ञानी थावन उताना आयल की तो निष्क्रिय जावपा, ताणे कसले संसार करूं प्रपंच करूं अशी बैसून रावपा थापसप, तशी जायना. ते म्हणटा ती हें तुगेल गृहीत धरलेलें पळय बेसच चुकला. म्हणून तुका ही शंका येता, हो प्रश्न येता. संत एकनाथ म्हणटा ती ताटस्थता नाम समाधी ही मूर्खांची परमावधी. म्हळ्यार गप्प बसचें कसले करनासतना हाका समाधी म्हणटा ती तशी ना. समाधी ही मनाची समाधी आसता. संत कबीर हे जे सगळे संत जन्म आयले, हागले कोण सावता पाटलागल शेत आशिल्लें, शेती करतालो तो कबीर, तो सहज समाधींतू आसतालो. सहज समाधी म्हळ्यार कपडे विणटान सुद्दां राम 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 म्हणटालो. ते बाजारात विकू वचूले तशीच म्हणचे. येलो 1 रुपया राम, 2 रुपया राम, 8 आना राम अशी. म्हळ्यार तो सगळे कडेन ताका रामच दिसतालो. गिरायकांत राम दिसता, कपड्यांत राम दिसता, जाल्यार तो विकतालो, पयशे हाडटालो, घरचे वेव्हार चलयतालो, बायले हाड दितालो. आनी ते एखाद दिवस मेळ न्ही जाल्यार एक दिवस तागेले हात कोणती हे आयले, गेस्ट आयले, संत ते गेस्ट म्हणून आयले सगळे जाण, जाल्यार घर आमकां ना तळकल करचें. तरी चल दुसऱ्या वयतालो, बायले वयताली, तूं सबंद दिवस राम राम करता, घर आमकां ना कल करचें, तांकल खावो. तावळी तो कम आल म्हूण तागेलो चल्लो. तो म्हणाल खेत कल चोरी करूं हांवें म्हूण. अरे वा, अरे ही आयडिया म्हाका कशी सुचनी पयलें, चल आमी चोरी करया. रात्री जालेली, संतांक बसयल्यार चोरी करूं वचूले. चोरी करूं वचूल्यार एक खंयकी भगदाडशें दिसलें. ते खंयकी फुट्टयलें गूर आनी ताका ते चल्ल्याक भितर पेटयलें. चल्ल्या भितर पेटयलें आनी हो भायर रावलो. ताणें सगळे गवकी कितले जाय तितलेंच घेतले, सगळे चोरी करनी, कितले आयचे पुरते जाय तितले घेतले. संतांक हें घालता न्ही, तांकां खावच्या घालता म्हणून. आनी तो येतना तो कबीर आलो चल्लो. ताणें मुद्दाम केलें की आवाज करून त्या घरच्या लोकांक जागयले खंय, हांव हें घेवन चोरून घेवन वतस म्हूण. आनी ती पोटली भायर काडली, कळ्ळें, पोटली भायर काडली. आनी हागल मात्ते भायर आयले आनी पांय तांणी धरले खंय घरच्यांनी, हो चोरू म्हूण. तर ताणें म्हळें आनी बाबा बाबा म्हूण मात्ती खांडून घाली, नाजाल्यार हें भायर व्हरूं जायच ना तुका म्हूण, आपणाक व्हरूं दिसना ती कोणें धरतली म्हूण. तर ताणें कल करचें, ते कबिराने तागेले मात्ते खांडून घाले आनी व्हर न्हू ते पोटली सकट तो घार वचूलो. घार वचून ते धान्यानी दिले आनी ते शिजोवन ते संत मंडळी खावच्या घाले. ह्या लोकांनी कोणाल घर चोरी केले ते वाड्यान कल करता, ते देह भायर काडले आनी ते वेशी कशे टांगले खंय, हें कोणा गेलें म्हूण पळया ती म्हूण, कोण चोरू म्हूण. तर ते संत वतना जेवन वतना सगळ्यांक आशिर्वाद दिले न्ही. तर संत वतना अशें शास्त्रांत हें काणी आसा पुराणांत भागवतांत न्ही, की ते हात मोकळे आशिल्ले न्ही, ते संत भजन म्हणटा वतना हे ते प्रेत अशी टाळ वाजत खंय. तावळ तांकां कळ्ळें की हो कमाल खंय दिसना, कळ्ळें. तावळी ह्यान कबिरान सांगलें आनी ते संतांनी कडेन हें करून पांडुरंगाल प्रार्थना करून ताका जीव हाडयलो आनी तो जिवंत जालो. अशी हें म्हळ्यार असले नमुन्याचे आत्मज्ञानी लोकांक गेले तेवे संसार करतात, वेव्हार करतात, पण सहज समाधी म्हळ्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना. तो चोरी करूं सर निरागस चेडा वय, अरे ही कशी आयडिया म्हाका सुचनी, चल आमी चोर करुया म्हूण वचून अशी. आनी चोरी केल्या हाजे बद्दल ताका गिल्टय नाशिल्लें, कारण जितलें जाय तितलें चोरून हाडटालें आनी ताची शिक्षा भोगूंकय परत तयार. कसले असले नमुन्याचें हें आसता. तरी हांगा जो साधकाल प्रश्न केलोस की आमकां कल्ल्याक संसार करची ना, एक फन ब्रह्माची प्राप्ती जायना पळय, संसार करची ना म्हूण. मुक्त मनुष्य काष्ठवत नासता, ही कल्पना मुळान चुकीची आसा. चलतना उलयतना जेवतना संत हे मुक्तच असतात, खरें तांकां सगळे वेव्हार देहाल येतान घडटात आनी आपण हो देह न्हय हाजे पूर्ण भान तांकां आसता.
त्यामी ती तांगल मी पण अगदी संपलेलं असता तो मुक्तच झालो. श्री समर्थ तश म्हणटा. आता बद्ध मुक्त हे द्वैत सुद्धा मनच निर्माण करता. एक पण तुम्ही ब्रह्मस्वरूप झाले, तुम्ही बद्धही नाती, तुम्ही मुक्तही नाती, तुम्ही स्वतः सिद्ध. हां, आणि त्यामी ती खऱ्या मुक्ताक हा मुक्त असं अशी म्हण का म्हण दिसना कल्या म्हणचे तो मुक्त असे बिंदास असं. हां, मैं फिक्र को कुवे में गिराता चला हो गया को तशी जंगला राज जो सिंह असं ताक हांव जंगलचं राज असं हांव सिंह असं अशी सांगता म्हण दिसना. लोकांक कळटा तो राय असं म्हणून तशी हें कळलं न्हय. तांतुले जीवन मुक्त. थोडे जण आत्मज्ञान जायना पडे प्रारब्ध कर्मानुसार थोडो काळ देहान कर्म करता राबता ती. देहान सगळं हे संत तशी करताले, तांकां जीवन मुक्त म्हणटाले. थोडी मनुष्य तशी न्ही, तांकां आत्मज्ञान जालें कसलें करका म्हूण दिसनाशिल्लें. तावळ तांगेल दुसरे कडेन संचित प्रारब्ध कले आसनाशिल्लें आनी तांकां देहांत राबची आवश्यकताय आसनाशिल्ली. तेमी ते देह थंय उडोवन मरून वताले, देहान मरून वताले. तसले विदेह मुक्त. पण ते कार्य करताले म्हळ्यार तांगेले हाज्याने विदेह हांथा न्हू ते कार्य करताले, सगळ्यांक पावताले साधकांक अशी सूक्ष्म तरेन पावताले. नित्यमुक्त. नित्यमुक्त म्हळ्यार कले हे लोक येताले सगळे व्यवहार करताले, तांकां अवतार म्हणटाले. हां, हे संत अवतार तांगेले दिवस जाले की ते देह दवरताले, वताले, परत जन्म येताले, परत सगळ्यांक म्हळ्यार शेवटचो मनुष्य आत्मज्ञानी जाय सरे परत परत जन्म घेता ती. आमी कल खातीर प्रयत्न करता ती की हे जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतल्यान चुकचे खातीर. हां, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमस. हां, हेची दान देगा देवा तुझा विसर न भाव. तू कितले पण जन्म घाली फक्त तुका विसर पडच्यान दिव नाका. हे नित्यमुक्त. हां, आणि जे साधन कोण कोण स्वरूप साक्षात्कार प्राप्त कोण घेतात की तांकां श्री समर्थ मुक्त म्हणटात. मुक्त जाल तरी तुमगे साधन तुम्ही करका. आता त्या बाबतीन तूं आता मी हाजे वाचन करूया. बद्ध मुक्त निरूपण. श्रीराम. अद्वैत ब्रह्म निरोपिले जे कल्पने रहित संचले क्षण एक तदाकार केले मजया निरूपणे. तात कोण सांगता असं साधक म्हणटा खरें तुम्ही इतलं गोमटे कोण निरूपण कोण सांगलें गेल पण समर्थांनी भोवची सोडोवन सांगलें आमकां. बद्ध म्हळ्यार कसलें, मुक्त म्हळ्यार कसलें, माय म्हळ्यार कसलें, ब्रह्म म्हळ्यार कसलें. हां, मायेचो उपयोग करून ब्रह्माचो अनुभव कशें घेवंका हें पुराय सांगलें. तरीके तावळ इतलें बरें दिसलें. आमी अगदी ब्रह्माच लागीं 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 येवन पावली म्हण दिसलें. तें निरूपण आयकलें, घार आयली. हां, आनी घार आयली की संवसार मागशे लागलो. अद्वैत ब्रह्म निरोपिले जे कल्पने रहित संचले क्षण एक तदाकार केले मजया निरूपणे. हांव तातूंत एक रूप जावन गेलें तें निरूपणांत. तितलें म्हाका आवडलें तें. मज्जित जालो मनान तातूंत. परिम्या तदाकार भावे ब्रह्मची होऊन असावे पुन्हा संसारास न यावे चंचलपणे सर्वथा. आता म्हाका दिसना संवसारांत परत येवं का म्हणून. श्रीराम. कल्पना रहित जे सुख तेथे नाही संसार दुःख. खंय कल्पनाची ना असलें तें सुख, थंय संसार दुःखच आसना. तावळी म्हाका डेफिनेटली म्हाका तेंच जाय. आय ऑप्ट फॉर इट. म्हणून तेच एक होऊन असावे श्रीराम. ब्रह्मजी होई जे श्रवणे पुन्हा वृत्तीवरी लागे येणे. परत व्यवहारांत घुसका लागता, कंपल्शन जाता. ऐसे सदा येणे जाणे चुके ना की श्रीराम. मने अंतरिक्ष जावे आकाशांतून सगळीकडे फिरना इल्वर जालें म्हाका. हां, स्पेसान फिरना इल्वर जालें. तशी तुमी म्हाका सगळें तें ब्रह्माचे गुण हें तें सगळें दाखयलें. कशें तें सत्य आनी हांतू कितलें दुख्ख संवसारांत हें सगळें दाखयलें. तेमी हें ब्रह्माचे अनुभव घेया ती म्हूण सांगलें. आनी आमकां कल म्हणटा तें विहंगम दृश्य दाखयलें. हां, तशी आकाश मार्गेन दृश्य दाखयलें. तरी मने अंतरिक्ष जावे, मनाने आकाशान भरारी घेतले आपणें. क्षण एक ब्रह्मची भावे आनी एक क्षण म्हाका दिसलें हांव ब्रह्मरूपची जाल्ला अशें दिसलें.
पुन्हा तेथून कोसळावे वृत्तीवरी मागुते. परत मग पहिलेच स्वभावाप्रमाणे ये रे माझ्या मागल्या काही आईल न मग हवं अंगाची. श्रीराम प्रत्यावृत्ती सैरा वैरा किती करू येर झारा पायी लावून या दोरा कीटक जैसा. एकेकडे चेडवने त्या फुलपाखरा गेल्या पंखांक आणि पाययाक दोरी लावून पतंगशे उडयतात. तांकां भयंकर त्रास जाते कीटकाक. त्रास जाता तसले खेळ खेळू दिवं नये. क्रूर खेळ तो. तशी हो क्रूर खेळ मजल्याक चल्ला देवा गुरुवर्या. हो खेळ खंय पूण राब्बय. हां म्हाका धड प्रपंचूय न्ही आनी धड हेवें न्ही परमार्थूय न्ही अशी जाल्या. उपदेश काळी तदाकार. तुम्ही उपदेश तुमगेलो आयकतना हांव तदाकार जाता. उपदेश काळी तदाकार होता पडे हे शरीर. हां अथवा नेणे आपपर ऐसे झाले पाहिजे. तू म्हणल्या कशी करी की तुगल हां तू तदाकार जाल्लेले वेळार हें शरीर पोण वचो. म्हाका नाक्क हें म्हाका नाक्का. हांव खुशीन तसं तुमगेल्या निरूपणांत हांव इतलें एक रूप जाला. म्हाका परत संवसारांत येवंक का म्हूण दिसना देवा गुरुवर्या समर्था. तेमिती हां म्हाका आपपर भावच नाका. म्हाका द्वैत नाक्काची. ऐसे नसता जे बोलणे तेची वाटे लाजिरवाणे. हें सगळें कळून सुद्दां परत संवसारांत तूं तुगल मगल करून आमी झगडे मारता ती. हां तावळी ब्रह्म होऊन संसार करणे हेही विपरीत दिसे. हांव ब्रह्ममय जाला तरी कल्ल्याक हांव संसार करूं. म्हाका नाक्क हो संसार अशी. जो स्वये ब्रह्मची जाला तो मागुता कैसा आला. ऐसे ज्ञान माझे मजला प्रशस्त न वटे. आतां हांगा तावळ सांगिल्लें जे निरूपणाचें आसा तें परत सांगता की आत्मज्ञान जालें की तो मनुश्य निष्क्रिय जावंका. हें जे गृहीत धरल्या न्ही त्या साधकाने थंय तो चुकला. तर साधक परत म्हणटा ब्रह्मची होऊन जावे का ते संसारीच असावे. दोहीकडे भरंगळावे किती म्हणून श्रीराम. निरूपणी ज्ञान प्रबळे उठून जाता ते मावळे. मागुता कामक्रोध खवळे ब्रह्मरूपासी. त्या कामक्रोध खवळून येता. ब्रह्मरूप पळोवन बरें दिशिल्लें. हां तावळी परत काम क्रोध संवसारांत आयली की कोणपणी झगडे मारता आसता. कोणपणी कर करता आसता ती. हां जेवणा खावच्या कले आसना की आशिल्ले तरेके समज आयना. न्हीद मेळना न्हीद येना. आनी म्हाका हांव खंय परत येवन पडलें रे रामा म्हूण दिसता. टेंशन सोडना हें टेंशन. संवसारांत आयली की टेंशन कल करचें. हां टेंशन कर ना जावच्या कल करका. घेता ब्रह्मसुखाची गोडी सांसारीक मागे ओडी. ब्रह्मसुखाची गोडी घेव्या म्हूण हांव ध्यान लावन पळयतां जाल्यार अयो अजुनी जेवणा कर न्ही वे कल्लें जेवचें नावे आजी म्हूण कोणपणी विचारता घरची. तावळां भान रे तारे बाय रांद पकर न्ही म्हूण. हां कसल्या मगल म्हाका संवसार लायला देवा अशी तो साधक म्हणटा. म्हाका ब्रह्मज्ञान जाय तुवेंच ताजी गोडी लायली न्ही. आतां तूंच म्हणटा परत संवसार कर म्हणून. अशी कोर नाका म्हूण. सांसारीक मागे ओडी. संसार करिता आवडी ब्रह्मी उपजे मागुती. ब्रह्मसुख नेले संसारे. हां ब्रह्मसुख नेले संसारे. संसार करतना ब्रह्मसुख गेले आणि संसार नेला ज्ञानाद्वारे. म्हळ्यार ब्रह्मज्ञानाचे एक पण चटक लागना पडे. संसार करतना यो त्या मेळणी ब्रह्म इतलं हातांत गेल्लें म्हणे दुःख म्हाका शिता. तर दोन्ही अपुरी पुरे एकही नाही श्रीराम. वय की नाही. या कारणे माझे चित्त चंचल झाले दुश्चित. काय कारणे निश्चित एकही नाही. एकही धड ना मगले. हां एक ना धड भाराभर चिंध्या कै. तशी ऐसा श्रोता करी विनती आता राहावे कोणे रीती. म्हणे अखंड माझी मती ब्रह्माकार नाही. कायम मगली मती ब्रह्माकार आसका अशी कशी करूये द म्हणून हें विचारता. विचार ना पडे ताका पाप दिसता वक्त्याक. तो सांगता आता याचे प्रत्योत्तर वक्ता देईल सुंदर. श्रोती व्हावे निरोत्तर क्षण एक आता श्रीराम. ब्रह्म होऊन जे पडिले तेची मुक्तपदास गेले. गेर ते काय बुडाले व्यासादिक. आता व्यासाने महाभारत व्यासाक तरी सगळें आत्मज्ञान जाल्लेलें वय की नाही. हां तरी ताणें तें महाभारत बरयलें भागवत बरयलें हें सगळें केलें. हां तो मुक्तपदाक गेलेलो. व्यास तरी चिरंजीव असं. हां तर ते मुक्तपदा वचना पण ते कले बुडून गेलेत ते.
तांणी कले कर निवे श्रोता विनती करी पुढती श्रोत म्हणटा श्रोत्याक म्हळ्यार थोडो अहंकारूय आसा आपण मस्त शास्त्र वाचलें ती म्हण तें ज्ञान पाजळतो गुरुंगल मुखारी तो म्हणटा शुको मुक्तो वामदेवो वा हे श्रुतीन तशी बरयल्या शुक आणि वामदेव हे मुक्त सती म्हणून दोघेची शुद्ध आदी अंती बोलत असे हे दोघं जण फक्त मुक्त सती अशी श्रुती म्हणटा हां वेदे बद्ध केले सर्व मुक्त शुक वामदेव वेदवचनी अभाव कैसा धरावा हां तर वेदवचनांनी अशी म्हणल्या की हे वामदेव आणि शुकमुनी मात्र मुक्त सती म्हणून तर वेदांक आमी फट्टी ठरोवचे वे पण ना वेद खरे सती म्हळ्यार बाकी लोक कले बद्ध सत्वे ना ऐसा श्रोता वेदाधारे देता जाला प्रत्योत्तरे दोघेची मुक्त अत्यादरे प्रतिपाद्य केले अथांगा श्रोत म्हणटा शुक आणि वामदेव हे मुक्त झाले अशें वेदवचन आरंभाजून अखेरपर्यंत दोघं जण मुक्त अशें हाजो अर्थ जायना वे वेदांगल म्हणण्या प्रमाणे शुक आणि वामदेव हे दोघे मुक्त झाले तर बाकी सगळे कले बद्ध समजचे हां जाल्यार वेदवचन चुकीच कशें म्हणचें वेद ते अपौरुषेय अशा रितीने कल जाता वेदवचनाच आधार दाखोवन श्रोत्यानात नवीन शंक काढली की शुक आणि वामदेव हे दोघं जण मुक्त बाकी सर्व बद्ध सती अशी त्या श्रोत्याने अगदी घट्टी करून आदराने गुरु मुखार ही शंक दवरली तळवक्त कल म्हणटा हां अरे तुगल म्हणण्याप्रमाणे जगान तू फक्त दोघं जण मुक्त पुरुष जाले हे जर खर मानलें तरी ब्रह्मज्ञानी लोकांक मुक्तांगल वर्गान जागाच उरची ना की हां इतले जण मस्त लोक ऋषी मुनी सिद्ध योगी आत्मज्ञानी आत्तापर्यंत मुक्त जावन गेले ते सगळे ब्रह्मज्ञानी आशिल्ले ते मुक्त आशिल्ले हां असले समाधानी ज्ञानी मुक्त अगणित पुरुष जावन गेले ती तू कल्ले सांगता शुक आणि वामदेव मात्र आता पळे हां वक्ता बोले या उपरी दोघेची मुक्त सृष्टीवरी ऐसे बोलता उरी कोणास आहे श्रीराम बहु ऋषी बहु मुनी सिद्ध योगी आत्मज्ञानी झाले पुरुष समाधानी असंख्यात अगदी समाधानी शाश्वत समाधान मेळलेले कितले लोक जावन गेले ते मुक्त आशिल्ले हां ते अशी ओनाम सांगता ती हें ए फॉर एप्पल म्हळ्यार ए फॉर एरोप्लेन आसता न्हय एप्पल मात्र आसता वे ए फॉर एप्पल ना एप्पल ते चेडवांक कळटा एप्पल दाखयल्यार म्हणून एप्पल दाखयता ती हां आतां ए फॉर एस्ट्रोनॉट म्हळ्यार कदाचित एस्ट्रोनॉटा पळयल्लें आसना तेमी ते एप्पल दाखयता ती बी फॉर बोट पळयल्ली आसता हां किंवा डी फॉर डॉल पळयल्ली आसता अशी शिकयता ती म्हण ते एकच न्हय डी फॉर डॉल मात्र न्हय डी फॉर आनी कलकल आसूं शकता वय की न्हय डी फॉर दिल्ली जाता तशी बहु ऋषी बहु मुनी सिद्ध योगी आत्मज्ञानी झाले पुरुष समाधानी असंख्यात श्रीराम अथांग एक श्लोक दिला तांणी प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानी मान परम भागवतान स्मरामी ह्या सगळे पुण्यांक आमी स्मरामी म्हळ्यार कोण करता तो जो हो बरयतलो असो लेखक हो श्लोक बरयतलो तो म्हणटा प्रल्हादू नारद पराशर पुंडलीक व्यास अंबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्य म्हण एक ऋषी आशिल्लो रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण इत्यादी हे जे सगळे भगवत भक्त पुण्य पुरुष जावन गेले त्या सगळ्यांक गेलो हांव स्मरण करता मात्र न्हय कवी हरी अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुर्मिल चमस करभाजन हे नव नारायण म्हणटात नवनारायण हे नारायण स्वरूप आत्मज्ञानी हळे हळे मुक्त ज्ञानी पुरुष जावन गेले ते सगळे कडेन वचून सगळ्यांक उपदेश करताले तेका मोरून वचनी ती किंवा तांगेले व्यवहार चुकनी तांकांय खावंक पिवंक लागताले तांगेले आदरातिथ्य लोक करताले ते आदरातिथ्य स्वीकार करताले आनी थंय वचून कली अपेक्षा करनाशिल्ले पण अपेक्षा करनासतना तांकां मेळटाले आनी मेळ्ळी जाल्यार वायट लेखा नाशिल्लें जाल्यार
ते करताल ते त्यांनी देह दवरनी किंवा एका जागेर बैसून राबनी ती ते सगळं करताले. हां, याही वेगळे थोर थोर ब्रह्मा विष्णू महेश्वर आदि करुनी दिगंबर विदेहादिक विदेह जनक गोतच नव्हे. ब्रह्मा विष्णू शंकर दत्तात्रेय दत्तात्रेय ते मे सगळीकडे कलियुगात दत्तात्रेयाला अवतारचं. ब्रह्मा विष्णू महेश तर ते चट 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 तांगल पादुक वाजयतची फिरताले. दुसरी कलाक आमगेल इतले गुरु परंपरेत स्वामीजी सगळे आत्मसाक्षात्कार झालेले. ते चट 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 पावलं वाजयतं आमकां तितले फास्ट चमकुच्या जायना तितले ते भराभर चमकत हाती. आम्ही अशी 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 कोण हालया धोलया कोण चमकत हाती तांगेल कितले आणि त्या भक्तांचे धावून येतात. हां, चट चट पादुका वाजवी भक्तावरी धावली ग माय माझी दत्तराज माऊली. तशी दत्तराज माऊली ग माय माझी दत्तराज माऊली पायी खडावा वाजती चट चट भक्तावरी धावली ग माय माझी दत्तराज माऊली. दुसरी कल्याक आमगे समर्थ आत्मज्ञानी पुरुष आसे तू हिमाचल चमकून त्यांनी सगळं देश पालत घातलं. कल्ल्याक तरी कल्ल चलल्या म्हणून कळका परिस्थिती जाणीव जावं का मळकातील तरी ताजेर उपाय सोदूं जाता. परिस्थिती कळना जाल्यार कल करचें तेमी ती तांणी त्या कामाक भोंवन घेतलें. आत्मज्ञानी जाले तर नोळीत बैसनी ती आपणाल कर्तव्य की ह्या लोकांक बुडती लोकांक सांबाळका धर्म वांचोंका. धर्म म्हळ्यार कळ्ळें हिंदू मुस्लिम हो धर्म न्हय पण धर्म मूळ म्हळ्यार मानवता हो धर्म. हां, आमगेले लोकांक मारता आशिल्ले त्या काळांत पैशा खातीर. हां, आणि वाटेल त्या भायले लोकांक गेले पदरी कामां लागून आमगेल्या लोकांक त्रास दिताले. तसले तावळ आमकां बल आसता म्हणून मारुती उपासन तांणी सांगली. ते निष्क्रिय बैसनी ती बा अशी. शुक वामदेव मुक्त झाले ये रहे अवघेची बुडाले या वचना विश्वासले ते पडत मूर्ख. समर्थ म्हणतात ती वामदेव मात्र आणि शुक मात्र मुक्त झाले बाकी सगळं बुडून गेले. हां, असले तशी ना. जशी ए फॉर ॲपल बी फॉर बटरफ्लाय असता तशी उदाहरण म्हणून वेदांतू शुक वामदेवावर मुक्त जावं का म्हणून सांगले. ता जर तू बाकीच मुक्त कोणे जायनी ती अशी ताजो अर्थ जायना. अशी जर घट्टी तुम्ही धरले तरी तुम्ही पडत मूर्ख. अरे न्हीद पडलेल्यांक कोणे जागोवन चाहता पण तुमचे असले पडत मूर्ख म्हणारी तुमकां कळना आणि कळना हें तुमकां कळना आणि ते कळलें तर तुम्ही मानना ना ती म्हाका मस्त कळता तुका कळता म्हणून अशी वैरणी उलट उत्तर दिता ती ते पडत मूर्ख. तरी वेद कैसे बोलिला आत परत हो शिष्य विचारता तरी वेद कैसे बोलिला तो काय तुम्ही मिथ्या केला. वक्त्याक विचारता तो समर्थांक विचारता शिष्य. तर वचन शुक वामदेव मुक्त झाले येरते हे अवघेची बुडाले या वचना विश्वासले ते पडत मूर्ख स्वामी म्हणतात ती. तर शिष्य म्हणता तरी वेद कैसे बोलिला तरी वेदान अशकल्ल्या म्हणलें. हां, तो काय तुम्ही मिथ्या केला तो वेदांकय तुम्ही फट्टी ठरयले ऐकोन वक्ता देता झाला प्रत्योत्तर. त्यावेळेला तांणी सांगले वेद बोलिला पूर्व पक्ष मूर्ख तेथेची लावी लक्ष साधू आणि वित्पन्न दक्ष त्यास हे न म्हणे. वेद पूर्व पक्ष म्हण आसता एक ठरोच खातीर थोडे सिद्धांत मांडटात आणि ताजे वेल्यान ताजी परीक्षा करून तशीच बाकीचे हे सिद्धांत प्रूव करतात. कळ्ळें. त्या पूर्व पक्ष आणि उत्तर पक्ष म्हणतात सिद्धांत म्हणतात. तर पूर्व पक्ष जो मांडलो वेदाने की शुक वामदेवावरी मुक्त जावं का म्हणून मुक्तांक गेली दश दाखोवचे खातीर तांणी शुक आणि वामदेवाल वर्णन केलें आणि हे मुक्त जाले म्हणून सांगले. ता जर तूं बाकीच मुक्त जायनी तशी न्हय बाकीच मस्त जाण जाले ती. वेद बोलिला पूर्व पक्ष मूर्ख तेथेची लावी लक्ष तू मूर्ख असं थंयच लक्ष लावून बसला. साधू आणि वित्पन्न दक्ष त्यास हे न म्हणे. साधू आणि वित्पन्न म्हळ्यार कळ्ळें. हां, वेदाने पूर्व पक्ष मांडला. मूर्ख मनुष्य तितलेच खरे मानून चलता. साधू खरे विद्वान आणि चतुर मनुष्य हे तितलेच खरे अशी मानना ती.
वेदान हें सहज तांगेली एक बाजू मांडली जाल्यार संपूर्ण सत्य समज का जाल्यार आनी सुद्दां कल्यास्की कहलें आमगेलें वॉकेब्युलरी वाडोवंक न्हय. आमी चेडूं जशी व्हड जाता त्या वेळार तांकां मस्त एची मस्त नांव कळटा ती. ए म्हळ्यार एंड, ए म्हळ्यार आनी कहलें मस्त मस्त वॉकेब्युलरी तांकां शब्द ज्ञान वाडटा. तशी आनी दुसरी बाजू पळोवच्या गेल्यार कितले की लोक मुक्त जावन वचले ती हें कळटा. तुका काय कळटलें तूं एकच घेवन बसला की मागीर कलें वेदांक कलें हें म्हणचें बाय अशें म्हण तशें न्हय. वेदा अंगी सामर्थ्य नसे तरी या वेदास कोण पुसे, म्हणून वेदी सामर्थ्य असे जन उद्धरावया. कळलं ना. तर सांगतात वेद बोलिला पूर्व पक्ष मूर्ख तेथेची लावी लक्ष, साधू आणि वित्पन्न दक्ष त्यास हे न म्हणे. श्रीराम. तथापि हे जरी मानले तरी वेद सामर्थ्य बुडाले, वेदांचे उद्धरले न वचे कोणा अशी म्हणू जायना. कळवें. कशें तशें म्हणचें. समजा वैल वेद वचन म्हणलेलें तें खरेंच, तर तशी जरी खरें मानलें तरी वेदात सामर्थ्य नाश पावतवे. कारण मागीर वेदांग सामर्थ्यान कोणालय उद्धारच जायच ना अशी ताजो अर्थ जाता न्हय. वेदची जर बरोबर ना ती म्हण दिसल्यार वेद मिथ्य वेद मिथ्य म्हळ्यार तुमकां कशी मागीर वेदांत आशिल्ली बाकी ज्ञान कोण शिकोवचें. तुमी एक भाग पळोवन चेरडा कळ अशी करका न्हय. चेरडा पच्च ना जाल्यार पयलीं दूद शीत लायता ती, ते मागीर गुरडून लायता ती. पयलीं नुस्तें दूदच पिवयता ती, कडे हगूर ते कण इकोन खावयता ती. कड्डेर पौष्टूक खिचडी करून खावयता ती, काऊ पळय चिव पळय करून. तर काऊ चिव हें तांगेलें जग तांकां तितलें जग गोतस म्हणून तांकां तितलें दाखयता. जाल्यार व्हड जायना पण स्कुलां वचना पळय टिचर मस्त शब्द शिकयता, ताजी स्पेलिंग शिकयता, ताजो अर्थ सांगता, तें दाखयता. तर एचे अल्फाबेटिकली मस्त नांव बरया ती म्हण तें होमवर्क दिता. ताण मस्त नांव कळच्या लागता ती अरे हिंगय आसा ती म्हणून. तशी ता जर तूं एक फक्त तें आवसून शिकयलें म्हळ्यार आवस फट्टी जातवे. आवसूक फट्टी करच्या जायना बा. तशी वेद फट्टी जायना ती. तांणी एक भाग सांगलो तुमगेल कुवत तितली शिकोवचे खातीर पयलीं दोगो जाणांगेर सांगलें. तर मुखार वाचना पळय कितले जाण वेदांतूच आयले सगळे श्लोक. प्रल्हाद नारद पराशुर हे सगळे जावन वचुले म्हण. वेदाक्षर घडे जासी तो बोलिजे पुण्य रासी, म्हणून वेदी सामर्थ्यासी काय उणे. वेदा अंगी सामर्थ्य नसे तरी या वेदास कोण पुसे, म्हणून वेदी सामर्थ्य असे जन उद्धरावया. वेदान डेफिनेटली जन उद्धरच्याक सामर्थ्य आसबा. वेदाक्षर घडे जासी तो बोलिजे पुण्य राशी. वेदाक्षर कोणाक कळत की वेदांच कोण अभ्यास केला की ते पुण्य राशी, म्हणून वेदी सामर्थ्यासी काय उणे. वेदशास्त्र पुराण भाग्ये जालिया श्रवण, तेणे होईजे पावन हे बोलती साधू. श्रीराम. श्लोक अथवा श्लोकार्ध नाही तरी श्लोकपाद म्हळ्यार अर्ध्याच अर्ध एक शब्द जरी श्रवण होता एक शब्द नाना दोष जाती अशी वेदांग सामर्थ्यच. एक शब्द जरी त्यात सम कळून घेतलो एक तरी ओवी अनुभवावी काय संतांगेल वाङ्मयातली तरी तशी वेद तांगेल एक जरी श्लोक समजून घेतलो तरी नाना दोष ना जाता ती. वेदशास्त्री पुराणी ऐशा वाक्याच्या आईणी अगाध महिमा व्यासवाणी वदोन गेली. म्हळ्यार वेदशास्त्र पुराण हांच्यान तूं वाक्यांची एक मालिकाच आढळटा. ताज अगाध महिमा व्यासान सांगून दवरला. एकाक्षर होता श्रवण तत्काळच होईजे पावन, ऐसे ग्रंथाचे महिमान ठाई ठाई बोलिले. ते एकाक्षर जो ओम असणे त्या ओम फक्त ताजे श्रवण केलें तर ताज्यान कितले पावन जाता. ह्या ग्रंथाच महिमा एक अक्षर तुम्ही जर आत्मसात केल्लें तरी तुमकां सगळें तन मन धन सगळें पावन जाता. हें इतलें ग्रंथाच महिमान आस. तसले वेदांक तांणी शुक मुनी मात्र सांगल्यात म्हणून तुम्ही फट्टी ठरयतात वे. दोही वेगळा तिजा नुधरे तरी महिमा कैचा उरे, असो हे जाणीजे चतुरे येरा गथा बोल. तांणी सांगलें बाळा
तुगल अजुनी प्रागल्भ येनी तुका प्रगल्भ जायनी तुगल मन त्यामुळे तुका हे दोन्हीच कळटा ती असो सध्या तितले उरव पण आपण इतलें सांगता की आनी सुद्दां मस्त लोक मुक्त जाता ती आणि तरी व्यवहार करता ती ते कशी करता ती हे आमी मुखाल पंथां पळोवया जाल्यार आमकां मुख्य प्रश्न कळ्ळो असो आत्तां थंय आमी मस्त श्रवण केलें हां तरीकय आमकां कसले पच पडना तरी कल करुयात आमी खंय मार खाता ती आमी आत्मज्ञान आमगेलें जाल्लें टिक्कना कशी हेंय एक पळोवंक न्ही तो म्हणालो की आमी हांगा कळ्ळें आत्मज्ञान जायना आपलं परत संवसारांत येवंका म्हूण दिसना ताजो कल्पणी उपाय सांगून तर संवसारांत आयिल्ले तरी आमी लिप्त जायच ना ती हां आमी लिप्त कलमीत जाता ती आमी आमगेल्या मनांत विचारांत जाता ती आमी पोल्युटेड इंधन वापरता ती नाम सुद्दां आमगेलें पोल्युटेड आसता आमगेले खंय तरी बीज पडिले खिडक आहा थंय नामाचे हां तशी ते गुरू बरो आसत जाल्यार बीज आमीच पोल्यूट करून घेतले आमी सापेक्ष आमकां हें जाय आमकां तें जाय अशें करून आमी हाका बुद्धी दी म्हूण 2 माळ जपता ताका बुद्धी दी म्हणून 3 माळ जपता म्हाका बुद्धी दी म्हणून 3 माळ जपता मस्त माळ जपता ती उपयोग केलो माळेन तुजें लक्ष मेरू मणी केन्ना आयलो म्हूण थंय लक्ष गुरू पळयता तेमी कितलो माळ जाल्लो म्हूण एक मिरया कणो जावं 2 वाद हें करता ती कळ्ळें मस्त ती कितलो माळ जाल्लो म्हूण आनी कडेन ताजें रिपोर्टींग करता ती ते रिपोर्टिंगाचें अशें जास्ती रिपोर्टिंग कृष्णार्पण करत न्ही कृष्णार्पण करा ती स्वाम्यांक पावता तें पावता फॉर ऑर्डर गुड ऑर्डर तें करचें ठीक आसत कोणें करतलें पण ते जे रिपोर्टिंग करता बसतात न्ही तांगेलें ध्यान रिपोर्टिंग लेगीत जास्ती लागता आनी तांगेलें हांतू ध्यान लागना म्हळ्यार जशी धान्य मोजूंक एक हें टमरेल दवरलेलो आसता एक पेलो दवरलेलो आसता हां त्या पेलो मोजून धान्य मोजून तो दुसऱ्यांक वांटता हां आनी कितलें मोजलें हाजें कितलें खर्चलें ताजें पुरे रिपोर्ट दवरता जाल्यार ताका तें खावचें मेळना ताका त्या पेल्याक खावचें मेळना त्या पेल्याक खावंक जाल्यार थोडो भक्ती रस ताका किचोवंक चिकट तावळ तें काडटना थोडे दाणे ताका चित्तून येतात ते ताका मेळटात हां जशी कृष्णान सांगलें ती कुबजा पाप हें म्हणून सर्व कान करी सर्वांगण पुरे तागेलो रस ती पिल्ली मुरली रस हां आनी तिका दोळ्यांत थावन घळ अश्रू आयले देवा खास म्हजे खातीर तूं मुरली वाजयली म्हूण जाल्यार हांव तुका कले दिना तर कृष्ण म्हणटा की तुगेल्या दोळ्यांत थावन हे अश्रू आयले पळय ते म्हजे खातीर आसत खास म्हजे खातीर आसत आनी तें म्हाका तुगेलें चार्ज मेळ्ळें म्हाका आनी कसलेंय नाका तुगेले भक्तीक भुल्लो हांव आनी वाजयलें तुगेलें कसले नमुन्याचें म्हगेलें कर्ज ना तुजेर उलट तूं इतलें आयकलें की हांव उत्सूक असो तुका मेळच्याक हांव आयलो अशी सांगता तावळी हांगा आमी राबया आनी ताजे खातीर मुखारी हें आमकां हांतू मन रमचे खातीर असले सगळे विचार विकल्प याना जायशी असले कल म्हणटा ती टेंशन जायनाशी टेंशनाच्यान तूं मस्त आमगेले विचार करता ती टेंशन खंयच्या रुपान येता ती विचारांच्या रुपान येता ती तर आमीच ताका प्रेरणा दिता पडटा ती त्या प्रेरणा दिवना जावच्या कल कोरका हें आमी मुखाल पंथां पयलीं पळोवया की विचार कशी कंट्रोल करचे आमी हां आमगेली वागणी कशी कंट्रोल करची आनी तरीके आत्मज्ञान जावंका म्हणून ताजे प्रयत्न कशी करचे मुक्त कशी जावचे मनान मुक्त जावचे देहानी न्हय देह करता तेंची पण देहाभिमान नाका कोण की करून घेता असो आनी हांव करता भय बा हांव करता जाल्यार करविता कोण की आसत आतां हें हांव उलयतस हांव कबूल करता हांव उलयतस मगलो हांव मायकावारी जाल्यार उलोवन घेतलो दुसरोच न्ही तो सगळी वेवस्था करता म्हूण आमी पुराय ताजेरी सोडून बिंदास बसची न्ही आमी आमगेलें कर्तव्य करता आनी कर्तव्य करतना जे आमकां आनंद मेळटा की श्रोत्यांक कितलो आनंद मेळटा म्हाका गोतना जाल्यार असले आमचे असल्यांक अतिशय आनंद मेळटा आनी ताजे खातीर ताजें एडिक्शन येता की केन्ना मस्त जाण आयकतले आनी म्हाका सांगलें की मंगळार केन्ना येता ब्रेस्तार केन्ना येता म्हूण आमी वेट करता ती तशें हांव सुद्दां वेट करता ताणें म्हाका हें सोडून खंय वचका म्हूण दिसना फिरूक येथेची पंढरपूर माझे येथेची पंढरपूर सद्गुरू माझा ग्रंथी बैसला का जाऊ मी दूर माझे येथेची पंढरपूर तशें दिसता
तरी आतां समर्थांगेल हांव तांकां पांय पडून विनंती करता की हें उकल कोरका हाजो हो मस्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा. आमकां जर मेळका, आमी जर मुक्त जावंका, आमकां जर ब्रह्मज्ञान जावंका जाल्यार ह्या प्रश्नाची उत्तर आमकां आकलन जायसर तुमी सांगता म्हणून तांगेल मुखार हांव तो प्रश्न दवरला आनी त्या मुखार हांव तूं करून करतलें. तोपर्यंत आमी तांगेल प्रार्थना करया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा, कल्याण करी. असले श्रोते लोक असले प्रश्न विचारतात आनी तांगेले जेन्युइन प्रश्न ते जेन्युइन प्रश्न. अशी केन्नाय समर्थां असले संत आमकां केन्ना हीन लेखना ती. अशी कशी तूं प्रश्न विचारलो अशी म्हणना ती. वेळेक गौजी घालता ती. लक्ष दी, तूं पडत मूर्ख जावं नाका. हां, अशी गमटे करून लक्ष दी म्हूण सोडोवन सोडोवन परत परत 100 पंत सांगता ती. कळेना कळेना, ढळेना ढळेना, गळेना गळेना, अहंता गळेना ते सांगतात. तेमी ती अहंत गळनाशी पळय आनी गुरूक शरण वच, विश्वास दवरी. कठीण त्यावरी कठीण से म्हणून म्हणतात. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा, कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे, आमकां धड अरत्र ना परत्र जाल की कल्ले म्हणून साधकाक भंय दिसच्या लागले. आता धड हेवें न्हय तेवें न्हय, परब्रह्म सोदूक वचुल्यार संवसार जायना. ते जाय ताजे ओढीन आमी वच्चे, आनंद पावचो. घार आयल की परत संवसारात सुरू. येरे माझ्या मागल्या खंय तशी, पुढे पाठ मागे सपाट तशी ना. प्रत्येकाक तेमी तेमी हगूर हगूर समजून घेवन घेवन मुखार वचका. आनी तूं गडबडी करूं जायना. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहल अशी म्हूण चलना. समर्थ मार्ग दाखयता ती. त्या खातीर ते हातान आमी दोरी बांदिली आसली, ती दोरी घेवन उचललेली. ती दोरी गुंडाळत हाडल्यार परत आमी समर्थाल्या येवन पावता ती. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. सर्वांनी आपापणागेल विचार कशी कमी करयेदम तुमकां कल दिसता ताजे बद्दल ग्रुपारी एखादी कले हें घालात पळोवया, म्हळ्यार बाकीच्यांगेले विचार कळत. नेक्स्ट टायम आमी ताजेर उलोवया. नमस्कार मंडळी. हे पुष्प